वातावरणात जावपी बदलाक लागून गोंयांत परतून पावस पडपाचो हवामान विभागाचो अदमास आसा। तापमान सरासरी परस 2 अंशांनी वाडटले। मंगळारा दिसभर गरमी जाणवताली। चडांत चड तापमान 34.5 अंश आशिल्ले। मंगळारा सकाळी दमट हवामान आशिल्ले। कळंगूट बांबोळी वाठारांत पावस पडलो। प्रमाण सामके उणे आशिल्ले। बेरेस्तारा उपरांत पावसाचे प्रमाण वाडटले। 21, 22 आनी 23 एप्रिलाक पावसाचो अदमास आसा। अंदू चैत्र म्हयन्यांत तापमान उष्ण आसतले तरी पावस बरोच पडला। हे वाठारा परस वाळपय आनी सांखळे वाठारांत पावसाचे प्रमाण चड आसा।